जुनान एक कंप्लेंट दिल्ली टू द ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन सेइंग मँग्रोव्स आणि वॉटर बॉडी जे आहा हो तो बांद आमचो त्या बांदाचो मेन पार्टान डंप केलेले आहा. दे हॅव डंप डेब्रीज. सो बेसिकली इनिशियली 6 महिने फाटी 2-3 मीटर भितर गेल्ले ते. आता कंप्लेंट दिवन बेसिकली सगळे काडपाक जाय न्हू, काडूंक ना तेंच्यांनी आनी भितर गेले उदकान. बेसिकली ते 2 मिटराच्यान 8 मिटर उदकान भितर तुम्ही पळोवंक शकता. फूल अख्खे डेब्रीज उदकान वचून मँग्रोव्स अख्खे काबार केल्ले आसा. सो हो जो मनीस आहा, दीस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू अ पर्टिक्युलर पर्सन. आमी हे लोकांचे फूल डेटा व्हरोन पुलिसाक दिल्ले आहा, मात पुलीस काय एक्शन घेना. द डिस्ट्रक्शन ऑफ मँग्रोव्स हॅज सेक्शन 15 ऑफ EP Act for which a person can be jailed for 5 years and he can be fined 1 lakh or both. इतले सगळे जाऊन आमचो जो पुलीस हा कितें करता. आयज जे हा आमी एका म्हणटा हारे सांको. हो हारे सांको आमची ब्रिज हा आणि हो एक बांद हा. हारे सांकोच्या पयलीं हो एक बांद हा. हो बांद जो हा कोण प्रायवेट ओनर हा हेका. आणि हांवें जेन्ना लोकां कडेन विचारलें बाबा हेजो ओनर कोण, हे ओनरा कडेन हांव उलयलोय. तो म्हणूंक लागलो ही प्रॉपर्टी आपणाची न्हू, ती प्रॉपर्टी न्हू आपणाची. मागीर आदित्यान म्हाका फोन मारलो आणि म्हणूंक लागलो, आदित्य म्हणूंक लागलो हिंगा डंपिंग चलता. सो आय वॉज ट्रायंग टू कॉन्टेक्ट हो जो ASI देसाई म्हणून आहा तेका हांव खूब दीस जाले कॉन्टेक्ट करूंक सोदता. तो उखलना फोन. आयज म्हाका तो मेवलो. तेका हांवें आयज बरे भाशेन सांगलां कितें सांगूंक जाय तें. तुमी आयज पळोवंक शकता हिंगा आयज आमचो हारे सांको हो हेरिटेज आमची. हारे सांकोन एटलीस्ट 4 मिटर उदकान भितर पावल्या. आनी ही डेब्रीज कोणाची ही सगळी कोणाची बिल्डिंगाची. आनी कंप्लेन घातल्यार एक्शनां जायना. आनी आमकां आयकोन येयला की कोण एक जेनी म्हणून आहा हूंय जेनीनी थिंगा भाड्याक दवरल्या कोणाक. ते सगळे आमचे लेबर आहा एक सगळे कलेक्ट करता, आमचे गार्बेज कलेक्ट करता ते लेबरान कोण जेनीन म्हणून हूंय भाड्याक दवरल्या. आतां पुलिसांक हांव मागता हेंचें इन्वेस्टिगेशन करूंक जाय की हिंगा कोण येवन घालता. तेंकां येवन खबर काडूंक जाय तें कितें मॅनग्रोव्ह डिस्ट्रक्ट केले आख्खे सगळे. हे फूल मॅनग्रोव्स हॅव बीन डिस्ट्रॉयड आनी कोणाक पडलेले ना. वॉट इज दीस. पंचायत तर आमकां होपूच ना पंचायत कितें करतली म्हणून. आनी हे जेनी कोण आहा हेचें इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय.